जर स्वाभिमान तुमकां इल्लो उरला जाल्यार परत देव बोडगेश्वराच्या देवळान आनी वचूं नाका आनी खंयच्याच राखणदाराच्या पांया कडेन वचूं नाका। काल लोकांचो हेल्पलेसनेस पळयलो, आज आमचो राजकारणी म्हणून एक हिंदू म्हणून हेल्पलेसनेस पळयलो। आज सकाळी उठल्या उपरांत हेल्पलेसनेस दिसले। कितें करूं कितें नाका, कितें करतले रे आमी? आमचो देव किडनॅप केलो मरे। केन्नाच कशी फ्री येवंक ना, केन्नाच उतरां सुटना तोंडांतल्यान म्हजे बरोबर आसा आमचे लिडर बाब चेतन कामत आनी वेरल। आज सकाळी उठल्या बिंदास न्हिदिल्ले, एक्चुअली बिंदास न्हिदिल्लो कारण काल जेन्ना 12 आमी गेले देव खाबरेश्वराच्या देवळा कडेन परत एकदा पळोवपाक विचारपूस करपाक की सगळें चलना काय म्हणून बरें, थंय आमी पळयलें बायलां भुरगे जाणटे एक होम पेटयल्लो आनी बशिल्ले देवाचें रक्षण करपाक। काल दिसभर गोंयचे जे स्वाभिमानी हिंदू आसा ते झटले, पुरेपूर प्रयत्न केलो देवूळ वाचोवपाक। देवाक बरे भशेन विधीपूर्वक थंयच्यान काडची ही मागणी। काल सांजचो देशाचो आमचो गोंयचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत स्टॉप वर्क ऑर्डर इश्यू करता आनी देवळाचें डेमोलिशन बंद करता। मुर्ती जी काडटाली देव खाबरेश्वराची तें काम बंद करता आनी एक अश्योरन्स दिता गोंयकारांक, गोंयच्या प्रत्येक हिंदूक एक अश्योरन्स दिता की देवूळ नवें बांदतले आनी मुर्ती विधीपूर्वक शिफ्ट करतले। हो जो स्टेटमेंट आयिल्लो गोंयचो मुखेलमंत्री आनी एक हिंदू म्हणून हांवें तशेंच प्रत्येक गोंयकारान तांच्या शब्दाचेर विश्वास दवरलो। खंय तरी मनान डावट येतालो म्हणून रातचे परत 12 सुमार आमी वचून आयले आनी पळयलें जाल्यार सगळें सुरळीत आसा, पुलीस आशिल्ले। पूण ज्या तरेन काल पुलिसांनी थंय बिहेवियर केलो, ज्या तरेन गोवा पुलीस तांचे ऑफिसर्स लोकांक गाळी मारताले, लोकांक सांगताले की 100 मीटर पयस रावन पांया पडा, तांची जी मुजोरी, तांचो जो एरगन्स, तांचो जो बॅड बिहेवियर आमी गोंयांत असो केन्नाच पळयलो ना। आनी जेन्ना आज सकाळी उठलो लाचार दिसलो रे म्हाका सारको। शंबर फाटी आपयलो म्हाका पुलिसांनी, ईडीन आपयलो, पुलिसांनी आपयलो, अरेस्ट केलो। केन्नाच कशी फ्री येवंक ना, केन्नाच भंय दिसलो ना। पयले फावटी अशें दिसलें हेल्पलेसनेस। आज सकाळी उठल्या उपरांत हेल्पलेसनेस दिसलें। व्हेरी सॉरी। 5 मिनटां हे जे आज गोंयकार जशे भाऊ जाल्या पळय तशेंच आमचे पार्टीन आमी बी तशेंच जाल्या। कित्याक आज आमी पळयले अमित पालेकराक तेच्या दोळ्यांच्यान दुखां आयली। ही दोळ्यांच्यान दुखां कित्याक आयली? तेणी सांगलें की आपल्याक अरेस्ट सुद्दां केलो, आपले पुलिशे सुद्दां आपयले जाल्यार आपूण इतलो भावूक जावं नाशिल्लो म्हणून। पूण आयज खरेंच हे घडलां आनी ह्या गोंयकारांच्या समोर आसा। आयज खंय तरी गोंयकारांनी आमच्या हिंदूंनी तशेंच सगळे पूर्ण जे गोंयकार आसा आज तेंच्यांनी देवळाचेर हात घातला, खाबरेश्वराच्या देवळाचेर हात घातला जाल्यार आनी खंयची देवळां मोडूंक वतले। कित्याक एक सांगप म्हटल्यार हे जे कॉन्ट्रॅक्टर येता न्ही हे तेंचे जावय जाल्ले आसा आनी काल म्हणिल्ले जावय जाल्ले आसा म्हणून, पण कोण म्हणपाक लागलो खरोच तेंचो जावय म्हणपाक लागलो। आतां देवाक खबर आसा आनी तांकां खबर आसा कितें जालां आनी कितें ना पळय तें। बट पळोवंक वचात न्ही जाल्यार हांवें खूब कडेन भोंवलां, जाय आपल्याक न्हू जाल्यार कितेंय करपाक जाता। हांकां जाय आशिल्लें जेन्ना आमी पयलीं म्हणटाले फाटल्या इतल्या वर्सां पयलींच जेन्ना एका हॉटेलाक डेमोलिशन ऑर्डर काडलेली, बट ती ऑर्डर 40 तेन्नाचे आमदार वचून कॅन्सल केली। तशेंच ह्या बिचा खातीर सुद्दां आज तेंच्यांनी प्रोविजन करपाक जाय आशिल्लें। सो
जायना जाल्यार आज सकाळी अशी परिस्थिती आशिल्ली, हेल्पलेसनेस फील जाला. फर्स्ट टायम केन्नाच इतलो हेल्पलेस फील करूं ना, केन्नाच करूंक ना. काल लोकांचो हेल्पलेसनेस पळयलो, आज आमचो राजकारणी म्हणून एक हिंदू म्हणून हेल्पलेसनेस पळयलो. अरे मालकिर्यात हो गव्हर्मेंट, मालकिर्यात वचना तुम्ही, वचना देव बोडगेश्वरा कडेन. राखणदाराचें म्हत्व तुमकां खबर ना? जेन्ना चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा मेक्स अ स्टेटमेंट की आपूण ते बरे भशेन स्थान दुसरे कडेन निर्माण करून करतलो म्हणून, कशें रे रातचे 4 डेकोयत कशें तुमी वता? डाकू वताले, डाकू 4 डाकू. मुघल वताले, पोर्चुगीज जेन्ना देवळां मोडटाले गोंयांत, सीएम म्हणला मरे तुवें, म्हणलें मरे आमची पोर्चुगीज. काल तुवें कितें केलें? जेन्ना लोक घरांत सुसेगाद न्हिदले तुज्या उतराक मान दिवन की तूं उतर मोडचो ना म्हणून, बीजेपी सरकार जे गोंयांत आसा ते उतर मोडचें ना म्हणून, जेन्ना तुमच्या उतराक मान दिवन आमी सगळे घरा गेले, एक हिंदू म्हणून विश्वास दवरलो तुमी तुमचेर, कारण तुवें हिंदू, तुमच्या सरकारान कितलेशेच हिंदू आसा. पांय पडना तुमी? देव खापरेश्वरा कडेन प्रसाद लावपी आसा मरे तुमचे लोक, तुमचे एमएलए वताले मरे थंय. लज दिसूंक ना तांकां? लज दिसूंक ना बीजेपीच्या भारतीय जनता पार्टीच्या बायलांक जाणीं थंय प्रदक्षिणा काडली तांकां? तुमचे देवूळ थंय मोडटा आसतना आमी डेव्हलपमेंटाच्या अगेन्स्ट ना, रस्तो बरो करा, खूब करा, आमी वापरतले ते रस्ते. पण तुमी फोंड्या कित्याक केली तुमी देवळां अशी पयलीं? केली न्ही? अलायनमेंट हाडिल्लो तुमी लोकांच्यो बिल्डिंगे वाचोवपाक. कोणाचो प्रोजेक्ट येता फुडल्यान? कोणाचो प्रोजेक्ट येता देवळाच्या फुडल्यान? सांगात. 2019 जी ऑर्डर आसा, जी ऑर्डर जेन्ना आमी मामलेदाराक विचारताले ती दाखय म्हणून, तेन्ना मामलेदार ती दाखोवपाक तयार नाशिल्लो. आपल्या कडेन ना, ताजे कडेन ना. मागीर शेवटी आमी पळयली ताजेर बरयल्लें आसा देवूळ काडचें म्हणून, ताजेर बरयल्लें आसा मूर्ती मोडची म्हणून. आनी कशे तरेन काडली रे मूर्ती तुमी ती रातची 4? ते 4 जाण लेबर ते ऑमलेट पाव खावन बशिल्ले, ऑमलेट पाव खाताले आमी गेल्ले तेन्ना ते थंय, आनी ते वचून ड्रील आनी घेवन मूर्ती काडप. लज दिसूंक ना तुमकां? पांय पडटा तुमी देवा, पांय पडटा मरे देवा. प्रयागराज वचून आयले तुमी चार्टर फ्लायट घेवन पळय, घाण करून आयले आसतले गंगेक आनी त्रिवेणी संगमाक. तुमची परिस्थिती आनी मना पळयत जाल्यार घाण करून आयले आसतले. हिंदूचे रक्षक म्हणटा, भक्षक तुमी. आनी खंय गेले ते बजरंग दल? काल तांणी सांगला मरे की हे जर जालें जाल्यार आमी सोंसचे म्हणून, आमी येता तुमचे बरोबर. खंय गेलो आमचो ब्रह्मेशानंद स्वामी? स्पिरिच्युअल फेस्टिवल करुया परवरी बसून. खंय गेले बाकीचे स्वामी? खंय गेले? आवाज कित्याक ना तुमचो? खंय गेलो एक स्वाभिमानी हिंदू? आवाज कित्याक ना तुमचो? ट्रान्स म्युझिक लावन तुम्ही शिवजयंती सेलिब्रेट करता, ट्रान्स म्युझिक लावन तुम्ही जेन्ना रामाचे रथ घेवन भोंवता, ताच्या फाटल्यान भोंवता मोटरसायकल भगवे घालून, काल देवाचें रक्षण करपाक कित्याक येवना तुमी? कित्याक येवना? प्रश्न करता हांव प्रत्येकाक प्रश्न करता. आमी फक्त मागिल्ले मान दिवन विधी करून मूर्ती आल्यात. कापून काडू नका, फोडून काडू नका, सकाळच्या 4 मोडून काडू नका. किडनॅप केलो तुमी आमच्या देवाक. देव केन्नाच कोणाचें वायट करना आनी आमी मागना की देवान कोणाचें वायट करचें म्हणून. पण जें तुमी केलां ताचें प्रायश्चित करा. आनी जर स्वाभिमान तुमकां इल्लो उरला जाल्यार परत देव बोडगेश्वराच्या देवळान आनी वचूं नाका आनी खंयच्याच राखणदाराच्या पांया कडेन वचूं नाका. कारण ते विचारतले तुमकां, मालकिर्या जालो विचारतले. कितें विचारतले तुमकां? की हे तुमी केले आमच्या एका दुसऱ्या राखणदारा कडेन, ते बरोबर काय म्हणून. हांव आज कितें उलयता ताचो राजकीय परिणाम कितें जातलो, म्हजेर कितें परिणाम जातलो म्हाका कांयच फरक पडना. उतरां येता दुसरी जायना, हांगा उलोवपाक शकना, कांयच फरक पडना. मागता प्रत्येक स्वाभिमानी हिंदू कडेन, गोंयकारा कडेन, आनी मागता प्रत्येक मनशा कडेन. आज कॅथलीक आसूं, मुस्लीम आसूं, राखणदाराक कशें मानता तुमकां खबर आसा? देव बोडगेश्वरा कडेन वचून लोक कशे पांय पडटा खबर आसा गोंयकारांक? आनी जेन्ना चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट करता की आपूण काडचो ना, आपूण ते सगळें सिस्टमॅटीक करतलो आनी हें करता, जाल्यार कसो रे विश्वास करपाचो आमी कोणाचेर? खंय आमचो MP? देवाच्या नांवार मतां मागतात मरे तुमी. दर बेरेस्तार, शुक्रार, शेनवार पयर तर सगळ्यांची रिलूच पळोवपाची आशिल्ली. रिल्स पयली प्रत्येक बीजेपी आमदार, प्रत्येक बीजेपी लिडर, प्रत्येक नवे यूथ हे ते सगळ्यांची रिलां पळोवपाची. अभिषेक करताले ते. पण काल जेन्ना देवूळ वचपाचो वेळ आयलो, इतलो हेल्पलेस केन्नाच फिलींग ना, केन्नाच येवना. म्हणजे दोळ्यान दुखां येना केन्ना झगडी आनी झगडटा तेन्ना. ताका आज फर्स्ट टायम आज सकाळच्यान अशी परिस्थिती जाल्या की कितें करूं कितें नाका, कितें करतले रे आमी? आमचो देव किडनॅप केलो मरे, देव किडनॅप केलो आमचो. जितली देवळां म्हाका दिसता ब्रिटिशांनी मोडून आशिल्ली, जितली देवळां मुघलांनी मोडून आशिल्ली, तितली देवळां भारतीय जनता पार्टीन अयोध्येक मोडिल्ली. लिंगा जी हजारो वर्सां पूर्वीची आशिल्ली ती काडून सुद्दां तांणी भायर उडयल्ली. आमी म्हणना महंत म्हणटा. काल थंयचे साधू आयिल्ले प्रयागराजाचे,
जे वचून थंय स्नान करून ते सांगपाक लागले. तांणी विनवणी केली की विधीपूर्वक काडा देवाक आमच्या, विधीपूर्वक काडा. इतलें नाशिल्लें, घाई आशिल्ली तुमकां इतली, कितें त्रास जावपाचो. आज आमचो देव खंय गेला आमकां खबर ना, खंय गेला आमकां खबर ना. पण एक गजाल हांव सांगता, आय एम स्टार्टिंग अ मुवमेंट. हांव आयच्यान एक भिक्षूक म्हणून गोंयभर भोंवतलो. कारण जितले पयशे म्हाका दिसता प्रयागराज वचपाचे चार्टर फ्लायटीक खर्च केल्ले सरकारान, त्या पयशांनी एक बारीकशे ल्हानशे देवूळ खापरेश्वराक बांदूंक शकताले. आता फाल्यां मुखेलमंत्री म्हणटलो ना आपूण बांदतलो म्हणून, आपूण सेफली मूव केला म्हणून. काल तुवें कित्याक जाप दिली आमकां? काल तुवें प्रॉमिस कित्याक केलें आमकां हात लावचो ना? कित्याक स्टॉप अप काडले सांजचे भिवून लोकांक? आनी मागीर लोक नासतना, शांत न्हिदले आसतना वचून ते काडप मोडप, पुलीस फोर्सान सालाजारशें पोर्चुगीजांनी जे करूंक नाशिल्लें तें तुवें केलें. आनी आज RSS विश्व हिंदू परिषद त्या बाबड्या उदय भेंब्रेच्या घरा 80 वर्साच्या मनशाचेर तुमी मोर्चा केलो मरे. केलो काय ना? बजरंग दल कुठे आहेस तुम्ही? काल तो दुधसागराक बशिल्लो, आज खंय आसा तूं? खंय आसा? येता मरे, या आमी मोर्चा घेवन भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसाचेर, या आमी मोर्चा घेवन चीफ मिनिस्टराच्या घराचेर. येता? काय फेक हिंदूच हे विश्व हिंदू परिषद, RSS, आमचे स्वामी फेक. तुम्ही उतरां सुटना तुमची? सुटना? खंय आसा आमचे स्वामी? खंय आसा ते हिंदू MLA जे भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसा, जे देवळांनी वचून आरतीक बसतात आनी सांजची भजनां म्हणटा? खंय आसा आमचो MP श्रीपाद नायक? भजन म्हणपाक येवं आमच्या बरोबर फाल्यांच्यान. हांव भीक मागूंक भोंवतलो पोती घेवन गोंयभर, काणकोणच्यान पत्रादेवी पर्यंत, की भीक दी, देवूळ बांदपाक जाय. तुमच्या पयशांनी देवूळ बांदपाक जाय. कारण सरकार भिकारी, भारतीय जनता पार्टी भिकारी, संपूर्ण कॅबिनेट भारतीय जनता पार्टीचे भिकारी. भिकारी मनाक लावन घ्या, भिकारी तुम्ही, भिकारी. काल ते लायव्ह पळयताले तुमचे, खूब जाणांक पळयल्ले हांवें. खूब जाण आशिल्ले लायव्ह पळयताले देवूळ म्हणटा आसतना. कापाल जात नाशिल्ली येवन उलोवपाक की ना म्हणून एकटो आयलो. कसो आयलो? मायकल. रातचो 12 म्हाका मेळिल्लो ते मायकल लोगो. आनी आय वील रिस्पेक्ट दॅट आनी आय वील वॉन्ट टू से इट. कापाल तर तसं तुका म्हणून तूं आयलो. हांवें कालूय म्हणिल्लें, परत म्हणटा. कोणाक दिसूं वायट दिसता जाल्यार आयलो तो. बाकीचे खरें साडी न्हेसून बशिल्ले घरा काय चादरीपणा बशिल्ले? लज दिसूंक जाय तुमकां. प्रत्येक स्वाभिमानी हिंदूक लज दिसपाक जाय. जय श्रीरामाच्यो घोशणा करनाका परत. तुमच्या तोंडान बरें दिसना. करनाका, 100% करनाका. आज मनांतलो जितलो राग आसा त्या रागान उलयता. तुका कंट्रोल जाली ना म्हणून सुटली, पण हाज्या फुडें येवची ना. लडटलो हांव तुमचे कडेन आनी प्रत्येक गोंयकार लडटलो. आज प्रत्येक जो मनीस आशिल्लो सतत खरें घंटा वाजली, महालक्ष्मीन आशिर्वाद दिलो दिसता म्हाका. येयात मरे देवळांनी फाल्यां. खंयचे तोंड घेवन येतले? खंयचे तोंड घेवन येतले? देव सागरकर तुमी? राखणदार तो हिंदू, कॅथलीक, मुस्लीम कोणीय आसूं, गांवचो प्रत्येक नागरीक आसूं ताका मानता. आनी ज्या जाग्यार हें घडलां त्या जाग्यार कितें जातालें, कितें जायनाशिल्लें, तेन्ना जेन्ना गाराणें घातल्या उपरांत जे कितें चेंज जालें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. विनाशकाले विपरीत बुद्धी ही तुमच्या तकलेन आयल्या. ताजो परिणाम जो जावपाचो जातलो, मागता देवा कडेन इतलेंच की हांच्या चुका खातीर हांच्या बायल्या भुरग्यांचेर केन्नाच वायट परिणाम करून दिवं नाका. त्यो वायट करना परत एकदां सांगता, त्यो वायट करना, पूण प्रत्येकान प्रायश्चित करचें पडटलें. भारतीय जनता पार्टीन प्रायश्चित करचें पडटलें. आनी प्रत्येक स्वाभिमानी गोंयकार हिंदू जो आसा ताणें जागो जावचो पडटलो. हे फेक हिंदुत्व ऑफ पॉलिटिक्स, हिंदुत्व ऑफ कन्व्हिनियन्स हे जे आसा ते जाणून घ्या. आज काप्रेश्वराचेर घालो घाला, फाल्यां आनी कितें कितेंचेर घालो घाला. जेन्ना खंयचें इलिगल कन्स्ट्रक्शन सरकार म्हणटा आमी बरें म्हणटा, आनी काय म्हणलें ताणें बरें म्हणटा, करपाकच जाय. पण आमी म्हणनाशिल्ले की देवूळ शिफ्ट करनाका. हिंदू जो थंय आशिल्लो तो म्हणनाशिल्लो की देवूळ शिफ्ट करनाका. आमी फक्त मागताले विधीपूर्वक करा, एक प्रॉपर प्रसाद घेवन करा. ते करचें पडटा. तुमकां खबर ना? खबर ना? गीता पाठ 7-7 दिसाचे करतात. गीता पाठ करता. कितें वाचलें गीतेन? त्या गाढवा पुढे वाचली गीता. मागचा पाठ बरा होता. आयकले तुम्ही म्हणी? तुमकां लागू जाता. ते तुम्ही पाठ ऐकले पळय गीतेचे, तुम्ही गाढव मरे, गाढव. तुम्ही गाढव. कारण तुमचे पुढे जी गीता वाचली ताचे तुमकां तकलेन काय गेले ना. गेले तुमच्या तकलेन जाल्यार तुम्ही करचे नाशिल्ले जे काल केला ते. दीज आर माय वर्ड्स फॉर यू. गाढव, अक्कल शून्य गाढव भारतीय जनता पार्टीचे लिडर्स. आणि म्हणून म्हणटा ही जी गाढवा पुढे वाचली गीता, ती तुमचे पुढे जी गीता पठण केले आणि हवन केले म्हणून तुम्ही हिंदू जायना, तुमकां मोक्ष मेळचो ना. प्रयागराज कितले वचा, आज घरा वचा आणि गंगेचे जल हाडला जाल्यार 1-2 ड्रॉप घेया आणि प्रायश्चित करा. प्रायश्चित करा, करचेच पडटलें. देव बरें. जशें काल तुमी सगळ्यांनी पळयलां आनी हांव चड उलोवचो ना, कित्याक जे उलोवपाक जाय आशिल्लें ते
अमित सरान उलोवन दाखयलें. सो म्हाका इतलेंच म्हणपाक जाय की जे काल जालें ते अत्यंत दुर्दैवी म्हणटा पळय, वाईट गजाल पळय ती जाली. आमी घरा फुडची तुळस पासून काडटले न्ही जाल्यार तेजी विधी करची आसता, तेजे उपरांत ती हालोवपाक जाय आसता. काल जे भटजी थंय येयल्ले, कोण येयल्ले, खंयचे हाड येयल्ले, कितें हें कोणाकूच खबर नाशिल्लें. पण जे काल घडलें थंयसर तांच्यांनी कितें हवन घातलो 5 मिनटांनी, हे 5 मिनटांनी जायना, ताका टायम लागता. हे आमकांय खबर आहा, स्वाभिमानी गोंयकारांकूय खबर आसा. पण ज्या जाग्यार थंयसर पुलीस दवरले गेले आनी जेन्ना आमी पुलिसां कडेन उलयताले थोड्यांनी वायट अपशब्द म्हटल्या आनी म्हटले आसतले, कित्याक मुर्तीच्या धारार जायनासले ते. कित्याक स्वता जे आपलो देव थंयच्यान उमटिता, कित्याक म्हणटा जाणा तुमी, कोणी खंयसरूय थंयच्यान लग्न जाता जाल्यार पयलो विडो दवरपाक खंय येता, पांया पडटा आनी फुडें वयता. आज तुमी थंय रावन पळयात, इल्ली गाडी थंय फोन मारता, देवा पावले म्हणटा आनी फुडें सरता. हांगान काटे उबे जाले. पण कशें आसा, जे करता पळय तो देव हांगाच भोगचें पडटा. हांकां देव आसा म्हणून दीस आनी रात जाता. जे केल्या पळय ते हांगाच, कोण काय घेवन वचचो ना. भरपूर सुद्दां पयसो केलो जाल्यार कोण काय घेवन वचचें ना. हेजो कॉन्ट्रॅक्टराकूय हेजो धक्को बसतलो आनी जी कोणी ही ऑर्डर दिल्या आनी जे कोणी हे मोडपाक जे कोण आसा भितर तांकां धक्को बसल्या शिवाय रावचोच ना. तो खाबरेश्वर महाराज आसा, देव आसा पळय, हो तांकां बुद्ध बरी दिव म्हणून आमी मागताले. पण काल जाले उपरांत पण कितें आहा, बीजेपीचो हो खेळ जो आसा पळय हो रातचोच. MLA सुद्दां घेवपाक जाय जाल्यार रातचेच घेता ते विकते. तेंचो खेळ रातचोच जाता. कित्याक चोरांचो खेळ रातचो जाता म्हणटा पळय, असलेच चोरांचो खेळ हो रातचो जाता. तशेंच त्या खाबरेश्वर देवाचें देवस्थान तेंच्यांनी काल दुरुस्त केलें. ही दुर्दैवी गोश्ट आसा आनी सगळ्या गोंयकारांनी ही गजाल पळयल्ली आसा. हांव फकत इतलेच सबंद गोंयभर लोकां कडेन इतलेंच मागता की कितें अशें घडटा जावं खंयच्याय कम्युनिटी कडेन जाल्यार सगळे गोंयकार उबे रावपाक जाय. जशें काल रावले तशें आमच्या हातीन जें जालें आमी केलें, बाकी देवा स्वाधीन. हांव इतलेंच मागता, हे जे बीजेपीचे आमदार आसा आनी काँग्रेसून बीजेपीन जे गेल्ले आसा तांकां बुद्धी बरी दी. आनी बुद्धी दितना जी बुद्धी वायट आसा पळय ती वायट बुद्धीक बरी करपाक आज ते शकना. पण हांव देवा कडेन इतलेंच मागता, 2027 म्हणसर हांकां निखळपाचें काम हे सुरू जातलें आनी ही महालक्ष्मी तो खुरीस आनी ज्या ज्या जाग्यार तेंच्यांनी घेतलेलो पळय प्रमाण जाल्लें 2027 हेजो निकाल देव हांकां दितलो. आनी खाबरेश्वरा कडेन इतलीच मागणी की जे कितें आसा पळय ते तूं हे दाखोवन तुजो तत्व दाखोवन. देव बरें. प्रश्न आसा कितें आसा? Amit Palkar, is it right to keep God Kapeshwar Dev in the container right now? कितें सांगता अशें, म्हणजे अशी परिस्थिती आसा. काल आमी जेन्ना पळयलें कटींग करताले ते ड्रील घेवन, देवळाची मूर्ती तेन्ना ड्रील घेवन कट करता ती भंग जावंक शकता. हे म्हाका दिसता प्रत्येक हिंदू मनशाक खबर आसा. कॉन्ट्रॅक्टर हिंदू, आमचो चीफ मिनिस्टर हिंदू, थंय पुलीस जे लोकांक गाळी मारताले ते हिंदू, सगळे हिंदू. म्हाका दिसता आमी एक सादो कितेंय वस्तू आसूं, आतां आमी पळयलें हायवेचेर शिफ्टिंग करपा आसतना कोणी ऑब्जेक्शन करना. मडगांवांत आसतना कुरिस्योय आशिल्ले आनी घुमट्योय आशिल्ल्यो, सगळ्यो पयलीं बांदल्यो, फाटीं शिफ्ट केल्यो आनी मागीर फुडल्यो वास्तू काडल्यो, मुर्ती विधिवत परत शिफ्ट केल्यो. आमी सांतिनेची पळयल्ली तुळस म्हणली, सांतिनेची तुळस म्हणली. आमी म्हणलें तर चुकून म्हणलें आसली, कोणाक खबर नाशिल्ली, राव नाशिल्ली, चल ताजीय माफी. हांगा 2019ची ऑर्डर घेवन म्हणून एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट आयिल्लो. एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटाक त्या ऑर्डरीन भितर कितें आसा तें खबर ना अशें तुका दिसता? तातूंत भितर खंयच बरयलें ना की मुर्ती काडची आनी देवूळ काडचें म्हणून. हायकोर्टान जेन्ना मॅटर गेली, मॅटर आशिल्ली शिफ्टिंग ऑफ ते वडाचें झाड आनी कोणी ऑब्जेक्शन काडूना. काल जेन्ना सकाळीं वडाचें झाड शिफ्ट करता म्हणून हे जालो, आवाज जालो, कोणीच आवाज करना, आमकां खबरूय ना. जेन्ना दनपार मेरेन आमकां कळ्ळें की देवूळ म्हणटा म्हणून तेन्ना आमी गेले थंय, कारण तो प्रश्नच नाशिल्लो. कारण सदांच सरकारान हाचे पयलीं जेन्ना जेन्ना देवळा मदीं वाटेर येता ती गोंयांत शिफ्ट कर हे जालां, खंयचो सरकार आसा तो, तांणी पयलीं देवूळ शिफ्ट केलां आनी विधीपूर्वक प्रॉपर पुजा करून ते स्थान शिफ्ट केलां. आमी तेच मागताले. आमी मागनाशिल्ली की रस्तो बंद कर म्हणून. तुमी गोंयभर रोड्स अशे तरेन टर्न केल्या की लोकांचे प्रॉपर्टीज वाचोवपा खातीर. आमी वडगांव पळयला, फोंड्या पळयल्या, आमी बरये पळयल्या, आमी सिमिलर परिस्थिती इंडस्ट्रियल इस्टेटांत नवे रोड काडल्यात थंय पळयल्या, आमी बांबोळे पळयल्या. मागीर हांगा कित्याक शकना अशें? ती ज्या तरेन काडली ती ड्रिल्स घेवन तोडून, ताचेर जे सँक्टिटी आसा ती तुमी दवरली ना, खंयच दवरली ना. आज तुमी मुर्ती खबर व्हरून दवरल्या कोणाक खबर? पयलीं म्हाका म्हणपाक लागले ते DMC कडेन दवरतले, मागीर तांणी सांगले तो कार्तिकांच काडपाक लायला म्हणून. कार्तिकाची बायल सांगता की आपण तशें सांगूंकूच ना म्हणून.
जे आपल्या गोवानूय कांय सांगना. अनफॉर्च्युनेटली तो थंय येवं नाकात. म्हणजे खेळ जालो गोंयकारां कडेन, खेळ जालो देवा कडेन. अल्टिमेटली एट द एंड ऑफ इट पळय एक गजाल खबर आसपाक जाय, प्रत्येक मनशाक तो कितलेंय बरें वायट काम करूं ताका स्वताक खबर आसता की आपूण केलां तें करेक्ट काय नाही काम. हांगा म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीच्या ज्या लिडर्सांनी हें काम केलां तांकां भयंकर खबर आसतलें की हें कितें आमी केलां तें बरोबर न्ही. आनी लोकांचे सेंटिमेंट तांचे कडेन खेळून गेले. अरे आमी विश्वास दवरलो, प्रत्येकान विश्वास दवरलो. चूक केली दिसता म्हाका आमी राती विश्वास दवरलो. तरी 12 सुमार गेल्लो, एक बेटर डावट येता म्हणून गेल्लो, पळोवया म्हणून कितें जालां तें. पळयतलें कांय ना, सामसूम आसलें. कोणी चिंतिल्लें रे की सकाळी 4 जेन्ना लोक साखर न्हिदेन आसतले तेन्ना सरकार हें काम करतलो. पणजे केल्लो, पणजेचो वड तसोच कापिल्लो. भारतीय जनता पार्टीच्यो महिला वायट दिसता म्हाका तांचे. कित्याक ते करता पुजा वटपौर्णिमेक? ज्या वडाक तुमी बांदले धागे की आपल्या घोवाक दीर्घायुष्य मेळो म्हणून, आपल्या परिवाराक सुख शांती मेळो म्हणून, तो वड कापता आसतना तुमकां दुख्ख दिसलें ना? उमटून काडला तो. अशे तरेन काडून रिलोकेशन इज आनी लिफ्ट इट प्रॉपर्ली ट्रेनान. पळयात तुमी युट्यूबार व्हिडिओ पळयात, देवाचे व्हिडिओ पळयता ते पळयात कशे तरेन झाडां शिफ्ट करता ती. यू हॅव टू डीग एटलीस्ट 5 meters अराउंड इट अँड गो डिपर इन टू इट. हांव बॉटनी केला, आमकां खबर आसा झाड ते सर्वायव जावपाक व्हेरी डिफिकल्ट. वड झगडटा टू सर्वायव. वड आसता पळय, वटवृक्षाचें झाड आसता तें झगडटा सर्वायव जावपाक. प्रॉबब्ली विथ प्रेयर्स इट मे सर्वायव, बट नॉट हाव इट हॅज बीन डन. क्रेनीन धुकलून काडला मरे ते बाय युजींग अ शॉवेल. दॅट इज नॉट हाव यू शिफ्ट. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर आसता तांकां शिकोवचें पडटलें झाडां कशी शिफ्ट करता ती. हाव विल यू मेक इट सर्वायव? मागता आमी देवा कडेन तें करचें म्हणून. पण ज्या वटवृक्षाक धागे बांदले ते तुटले तुमी पळयलें ना? मात दिसलें ना येवन एकूचदा पांयां पडून ताका वचपा सारकें दिसलें ना? कोणाची दुख त्या जाणें थंय वचून पांयां पडले, जाणें थंय वचून प्रसाद घेतला. कितले एमएलए येताले म्हण थंय पांयां पडपाक इलेक्शना पयलीं? कितलेच जाण ना दिसले केदाराक येवप थंय? दिसलें ना? बाकीचे एमएलए जे आसपासचे आसा जे थंय आसा तांकां दिसलें ना येवपाक केन्नाच? की आपूण वचून एक तरी एटलीस्ट सांत्वन करून येवया लोकांचे की जाता आमी सारवार करतले म्हणून. अनफॉर्च्युनेटली हे गोंयान आय रियली हॅव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन. देवळाचो विशयच नाशिल्लो. सरकारान सांगलें फक्त वटवृक्ष शिफ्ट करता म्हणून. म्हणजे सरकारी इंटरव्हेन्शन घातलेलें जाल्यार तेका हे चालू आशिल्लो प्रोसेस. आमी काल तेच उलयले. काल रातचो आय हॅव मॅट दी एडवोकेट अँड सेड बाबा म्हाका दिसता रिव्यू घाल्यार बरें की रिलिजियस सेंटिमेंट जे आसा, जो रिलिजियस जो हेतू आसा तो डिस्कस करून म्हाका दिसता इट इज बेटर टू फायल सेपरेट एप्लिकेशन इन द मॅटर. पूण इशू हो आशिल्लो की चीफ मिनिस्टरान काल स्टेटमेंट केल्लो की आपूण ते आत लावचो ना म्हणून. सो वी थॉट देर इज टायम. आतां 4 काय रातच्या जजाक आमी उठोवंक शकना. टुडे वी वर डिस्कसिंग द प्रोसेस की आज फायल करचें म्हणून. द सेंटिटी ऑफ दॅट प्लेस इतल्या 100-200 वर्साचें देवूळ जें आसा, मुर्ती आशिल्ली. आज ते कोणानी भारतीय जनता पार्टीचो एकटो म्हज्याच फेसबुकार हाजेर घालता की रस्त्यार कित्याक देवूळ बांदिल्लें काय म्हणून. अरे अक्कल शुन्य, तुजो जन्म जावंक नाशिल्लो पळय ताच्या पयलींच्यान ते थंय आसा. अक्कल शुन्य येयलो घालता म्हज्या पोस्टार तो आनी लज दिसूंक जाय हांकां. देवूळ बांदलें केन्ना काय म्हणून. अरे रस्तो मागीर बांदलो तो, रस्तो मागीर बांदलो, देवूळ नाशिल्लें थंयच तें. अक्कल शुन्य खंयचें सामकें. ही उतरां ही प्रेस कॉन्फरन्साक घेवची न्ही, पूण मनांतल्यान येता उतरां अक्कल शुन्यान. अक्कल शुन्य सरकार हो, अक्कल शुन्य सरकार. रागान येता उतरां ही. आमकां दिसलें रे की लिगल रिकोर्स आज 2 दिसान घेवंक मेळटलो म्हणून. वी वर डिस्कसिंग दॅट. काल आमी एक्टिविस्ट आशिल्ले जे लोक आशिल्ले तांचे कडेन तेच करताले. आज भोमाक लागले ते. भोमा तळयो आसा, भोमाची देवळां अशीच करपाक सोदता. तुमकां जाय जाल्यार खंयच्यान काडटात मरे रस्ते तुमी. पयशे ना, इव्हेंट बंद करा. 400-500 कोटी जे इव्हेंटाचेर मोडटा पळय ते बंद करा आनी करा वयल्यान फ्लायओव्हर. हाय रॅक्स कॉरिडॉर जायना, शक्य ना. भिकार लागल्या तुका, इतली भिकारी लागल्या. चार्टर फायटींग बंद करा भोंवपाचे. 1-2 देवळां जातलीं. सरकारान सांगिल्लें मरे की म्हाका याद जाता 2.5 वर्सां पयलीं की मोडिल्ली पोर्चुगीजांनी देवळां आमी बांदतले म्हणून. अंडरलायंग वर्ड्स आशिल्ले, कंडिशन एप्लाय. जी देवळां पोर्चुगीजांनी मोडूंक नाशिल्ली ती आमी मोडटले म्हणून भारतीय जनता पार्टीन सांगून नाशिल्लें खंय तरी. पण दॅट वॉज वॉट वी रेड येस्टरडे. आय थिंक खंय तरी विश्वासघात केला सरकारान आनी म्हणून प्रॉबब्ली काल जेन्ना उशीर जाल्लो, आज आमचो विचार आशिल्लो हायकोर्टा कडेन आनी जाल्लें डिस्कशन काल तें. वी हॅड डिस्कस दॅट इशू की हें केल्यार बरें म्हणून. हायकोर्ट डज नॉट नो वॉट इज द करंट सिच्युएशन अनलेस इट इज शोन टू देम. इशू आशिल्लो फक्त शिफ्टिंगाचो. त्या वेळार सरकारान कित्याक एफिडेवीट घालना की देवूळय आसा आमी देवूळ शिफ्ट करतले म्हणून. वाय डीड एडवोकेट नॉट जनरल नॉट टेल द कोर्ट की बाबा थंय देवूळ आसा, थंय मुर्ती आसा, ती आमकां शिफ्ट करची पडटली म्हणून. वाय डीड गव्हर्मेंट लाय टू द हायकोर्ट? वाय डीड गव्हर्मेंट लाय टू द हायकोर्ट? गव्हर्मेंटान फटी मारली न्ही, मारली काय ना. जेन्ना म्हाका दिसता आतां दिसूंक लागला की उदय भेंब्रेचो जो इशू काडिल्लो तो इशू डायवर्ट करपाकच आशिल्लो त्या बोळान हें सगळें फटोवया म्हणून. ना जाल्यार हे बजरंग दल काल कित्याक ना? बरें तुवें काल सिंह गर्जना केला तो देसायान की हे आमी सरकारा विरुद्ध आवाज उठयतले म्हणून. यो म्हजे बरोबर. फाल्यांच्यान आमी भीक मागपाक लागपा आसा. काणकोणच्यान हांगा भिक्षूक ना. भीक म्हणजे तशी न्ही तुमी मागता तशी. हांव वतलों भिक्षूक म्हणून. कितेंय ती आनी एकठांय करतले आमी पयशे.
कारण 10 जाणांच्या पैशांनी देवूळ बांदले, सरकाराच्या पैशांनी देवूळ नाका आमकां, भिकाऱ्यांच्या गाडवांच्या पैशांनी आमकां देवूळ नाका, आमी आमच्या पैशांनी बांदले. सर काल जेन्ना विधी म्हटले पयलीं सांगलें की 2 वरांची विधी आसता, मागीर 2 मिनटान एक विधी जाली, एक भट येयलो, 4 भट येता म्हटले, 2 बार आमी 4 भट पळयले, 20 मिनटान विधी जाली. रातचे तुमी उल्लेख केलो आमलेट पाव खावन मुर्ती येयली, कशें पळयता? पळय काल जे भट आयिल्ले मागीर ते कोणी हाडिल्ले ते फटाफट करपा खातीर कोण राजस्थानचे भट हाडिल्ले, म्हणजे सुदीन अवेलेबल नाशिल्लो. आमचो मेन जो भट आसा जो सरकाराचो पार्ट आसा तो अवेलेबल नाशिल्लो. आमचे स्वामी मठाधीश, खूप मठाधीश आसा गोंयांत, जितली देवळां तितले मठाधीश आनी जितले हिंदू तितले स्वामी. इव्हेंट करता आमी दुबय, UK, हांगा थंय ते ज्ञान सेतू, थंय मागीर ते कांपालार परशुरामाच्या फुडल्यान वचून स्पिरिच्युअल फेस्टिवल हे ते करता. काल नाशिल्ले, अवेलेबल नाशिल्ले, टायम नाशिल्लो आसतो. कळटा आमकां. आमचो भट आशिल्लो, विकास भट आशिल्लो, नागेश भट आशिल्लो, आमी आडव्याक शकताले. तो थंयचो कित्याक हाडलो राजस्थानचो? तोय बी 15 मिनटान करपाक. ताका खबर आसा राखणदार म्हणल्यार कोण तो? खबर आसा? ना खबर तांकां. तांकां खबर ना देव बोडगेश्वर म्हणल्यार कोण तो, तांकां खबर ना देव खापरेश्वर म्हणल्यार कोण तो, वटारेश्वर म्हणल्यार कोण तो, आमचो ताडमाळ म्हणल्यार कोण तो, खबर आसा ना. ताचें महत्व एक हिंदू धर्मिया भितरच न्ही, ते गोंयकारा खातीर, गांवच्या लोकां खातीर कितें आसता तांकां खबर आसा. ते 4 जे कामगार आशिल्ले ते थंयच बशिल्ले, तुवें पयलें आसतलें रातच्या 12 ते कितें खाताले रातचे? ऑमलेट पाव खावन बसले ते थंय. म्हणजे तांकां हाडिल्ले तें काम करपाक. सरकारान तांकां 11 सुमार थंय हाडिल्ले तें काम करपाक की तुमी हांगा ऑमलेट पाव खावन रावा, आनी 2-3 पुलीस आशिल्ले थंय ते पयल्यान. इतलेंच लिमिटेड. लोक वता 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 काम पळयताले. म्हणजे चोर कशे आसता पळय की लायटी बंद जाल्यो, आतां लोक न्हिदले, आतां डाको घालया. काल सरकारान हें कावंट डेकॉयट, दे वर डेकॉयट्स, दे रॉब्ड आवर गॉड, दे किडनॅप्ड आवर गॉड. अँड दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ क्रायम, मोरल क्रायम, स्पिरिच्युअल क्रायम. आणि लज दिसूंक जाय प्रत्येक स्वामीक, प्रत्येक मठाधीशाक, प्रत्येक भटाक गोंयच्या की सरकाराक दिसना की तांकां आपोवचें म्हणून की तांणी